आज आमचे 8th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे आज 10th सेशन आज चालू झालं. एक 15 दिसांचे सेशन हे आज फर्स्ट डे दिसालो. पयली सुवातेर आमी सोगट्यांक देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या गोंयकार भावांक आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी तेच भाशेन आमचे बाणाली जेन्ना आमी उलो मारलो कितें इश्यू आहात ते दियात म्हणून आनी जायते इश्यू आमकां येयले लोकांनी आमकां दिली आनी आमी ते जाते क्वेश्चनय घायले. आतां थोडे 0 hour कॉलिंग अटेन्शन डिमांडां घालूनय ते आमी रेज करतले कितें उरलात ती. सो आयज आमचो पयल्या दिसाक आमचो 3 आमी 4 क्वेश्चन घातली पूण ती आमची नंबर येवंक ना. सो आमचे एक 0 hour घायले. सो 0 hour ते आमचे घायलो ते कन्वर्ट केले कॉलिंग अटेन्शनाक कितें प्रेमानंद शेट जे आनी आमचे कंबायन करून आनी हे कॉलिंग अटेन्शन आहलें आयकलां आसतलें एक आयशा इलियास SB कृष्णा आनी इलियास निक्की हे नांवाचे चले UPचे पुलीस येवन गोंय धरून हाडले. आतां हे जायतीं वर्सां जाले गोंय रावताले कुर्का रावताले आनी ओल्ड गोवा रावताले आनी आमच्या पुलिसांक खबर आसना हेजी कांयच खबर आसना आनी तेजे लिंक इंटरनॅशनल टेररिस्ट तेंकोण लिंक आहलें ते पयशे ट्रान्जॅक्शन जातालें आनी कितें एक्टिविटीज करता ते कोणाक खबर आसना. पूण UPचे पुलीस येवन गोंय धरून व्हरोन तांकां सांगपाक म्हणल्यार आमच्या पुलिसांक लॉस जाली आनी हे कितें एक्टिविटीज करतात ते कोणाक खबर ना. पयले सुवातेर ते ओल्ड गोवा आहलें. तुमी जाणा आसले आमची ट्युरिजम स्टेट जायते लोक गोंया येता आनी आमची जायतीं फेस्टिवलाय जातात. जाय हिंदूची जाता क्रिस्तांवांची जाता आमची बिचेरी जायतो लोक आसता. फाटीं आमचें सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन जाल्लें ओल्ड गोवा आनी हे इतले वर्सां इतले तेंप थिंगा कितले रावताले ते कित चिंतून रावताले तेजो प्लॅन कितें आहलो कोणाक खबर ना. आमचें एक्सपोजिशन सगळें बरे भाशेन जालें पण 1 मिनीट तेजो प्लॅन कितें चिंताले तें केल्लें जाल्यार जें काश्मीराक जालें ते भाशेन हे गोंय जातालें आनी आमची आख्खी ट्युरिजम आनी आमचो पीस काबार जावपाचो. सो आयज आमी डिमांड केल्लें हें गोंय रावन कितें करतालें तेजी इन्क्वायरी जावपाची आनी आमच्या पुलिसांनी क्रायम ब्रांच बी आहले पयस आसना रायबंदर क्रायम ब्रांच ओल्ड गोवा पयस आसना उरका पयस न्हू हें फायंड आवट करपाक आनी ते कोण आनीक तेजे बराबर धरल्या तेंचे लिंक कितें आहलें हे एक्टिविटीज घेवन कितें करताले हे पयशे ट्रान्जॅक्शन करून पयशे खंय यूज जाताले हेची सगळी इन्क्वायरी मागल्या आनी हे आमकां CMान होम मिनिस्टरान दिवपाक जाय. सो कित्याक हो एकदम सिरियस इश्यू कित्याक हेज्या पयलीं टेररिस्ट कोण कोण येवन गोंया रावल्या न्यूज मेळ्ळो पयलोय आहा तसले जायते पाटी जाल्ले आहा. हेजे मुखार कितले जातले ते आमकां खबर ना कितले जाण येयलो आहाय ते हे आमचे टेनंट व्हेरिफिकेशन हें जाता काय जायना तें आमकां खबर ना. कित्याक ते जाता जाल्यार हे एक केस थिंगा ते सांपडटालो पयलेच हे पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता सारकें स्ट्रिक्टली जावपाक जाय म्हणून हेंय आमी डिमांड केल्लो आहा. सो आतां CMानी एश्युरन्स दिल्ले आतां कितें करतलो म्हणून पूण हें कितें इन्सिडंट जायना पयलीं जावपाक जाय. दुसरे पुलीस स्टेटांचे गोंय येता आनी एक्सपोज करता तशें जावपाचें म्हणून. सो आमच्या पुलिसांनी जे स्ट्रिक्टली आमचे टेनंट व्हेरिफिकेशन येता तेजो स्ट्रिक्टली करपाक जाय. कित्याक आमचे गोंया येता कितले लोक येता कितलेशेच प्रोजेक्ट आहा गेटेड प्रोजेक्ट आतां लास्टाक धरला तेका ते गेटेड प्रोजेक्टां आहले ते थिंगा रावताले. सो ते गेटेड प्रोजेक्टांक कोण येता कोण वयता ते कांयच खबर आसना. सो आमचें धाकटेशें गोंय आमी सगळे शांतीन रावतात. आज पासून सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे एकवटान रावले असले इन्सिडंट जालें हेजे मुखारय जावपाक नाका म्हूण हें सिरियसली एक्शन घेवपाक जाय. आज आमगेलें Day 1 8th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे 10th सेशन आनी आज जे भाशेन चोयल तुमी 7 ऑपोजिशनान 33 रुलिंगाक दिलपेट एमको आनी काय उलोवपा आसना. आयज दिसाक तुमी चोयल जाल्यार जे मांडावळ आमी मांडले सकाळ भितर स्वता आमको एकूय LAQ आसना. LAQ नासतना हावसिंग बोर्डा LAQचेर आमी भासाभास केली. हावसिंग बोर्डा LAQचेर जे तेमी आन्सर दिला तेमगेले नायले MLA PMAY स्किमीचेर 0 हावसिंग हें केलें. तेंगेले कंपॅरिजन करून दाखयलें की बाबा तुम एक कोणी एश करून उलयताय दुसरे कोणी एश करून उलयताय अकाउंटेबिलिटी ना म्हणून तुमगे आन्सरान कितें आन्सर तुमी सांगपा सोदताय ते हेजे आमी तांकां कॉर्नर केले. दुसरो LAQ येयलो चापोरा फोर्ट
चापोरा फोर्टाचो टेंडर घायल्लो केन्ना आनी तेजी अजून वर्क ऑर्डर येयलो ना आनी तेका आन्सर दिला की तेगे जे एस्टिमेटेड सँक्शन आहा ते अजून जालें ना. सो हितून क्लॅरिटी की फ्रॉम द टाइम टेंडर हेज बीन पुट टील द टाइम सँक्शन जालें ना म्हणटा हेजे मदीं कितें आहा हितून टाइम कितें जालें कितें कन्फ्युजन आहा. तेमगेले आमदार म्हणपा लागले की तोच फॉलो अप करता फायल. सो फायलेक 2 वर्स 3 वर्स लागताय तेगे फायलेक. तेच आमदार सांगताय की तेमगेली फायल 2022 फायल ती टेंडर घातला 2022 आणि आज 2025 2-3 वर्स जाली फायल मूव जायना म्हणतो. सो तेको विचारले आमी आनी सीएमाको विचारले टेंडर घायल ते नसून सँक्शन जावपाक हेजे मदें किती घुसपट जाली करप्शन आहा कित काय घोटाळा आहा फ्रॉम द टाइम ऑफ टेंडर टील द एस्टिमेशन इज बीन डन. सो हेजे आमी तेंका बसाबस दवरली. हेजेर आमी गेले थर्ड हेजेर आमी जेन्ना उलयले थर्ड एलएक्यू आहले बाब मायकल आहले मायकल लोबोले आनी दाबोली एअरपोर्ट आमी सगळ्यांनी शाबासकी दिली की मायकल रुलिंगा आसोन तोवूय दीट म्हूण पेट तेंका. आम 7 आमदारान तेंका पेट दिलोच रुलिंगाक आनी मायकलांनी तेंका दिल पेट. सो आज हेजे कोट्टा परिस्थिती आमी दाबोली एअरपोर्टाक लागून आमी सदां झुजले. हेच्या पयले सगळे आमदार झुजले आनी आमी सगळे झुजतले आनी तिंचो तरी वोट ऑफ काउंट घेयलो जाल्यार चोवपा जाय आसलें. मुद्दम चोवपा जाय वोट ऑफ काउंट घेता सो दाबोली एअरपोर्ट जायो आनी फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट म्हूण बाबा कितू जावन उबो रावताय तेजे आमी डिमांड घायलो की दाबोली एअरपोर्ट जरी तरी बंद जावपा नाका. ही हॅज टू टॉक द चीफ मिनिस्टर हॅज टू मेक कम्युनिकेशन विथ द एअरलायन्स इंडस्ट्री विथ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स हेंकोडे ते ऑपरेटर्सांक हाडपाक एअर इंडिया हाडपाक गेटवीक जी फ्लायट वयताली ती बंद जाल्यात आनी 2 फ्लायट बंद जाले. हे सगळे ऑपरेटरांक हाडपाक आनी एक मिटींग ऑर्गनायज करपाक आनी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस एश्युरन्स गेली चीफ मिनिस्टर कडेन की तूं ईमेल केन्ना धाडटलो. तो म्हणपालो ईमेल धाडटा केन्ना धाडटलो. सो ही हॅज एश्युर्ड ही ईमेल फाल्यां वयतली 22 तारखेर आमी परत फाल्यां फॉलो अप करतले मदें 22 तारखेर परत फॉलो अप करतले दाबोली एअरपोर्टा लागून. आनी हांव गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता वी वील एन्श्योर वी वील फायट टू मेक शुअर दॅट दाबोली एअरपोर्ट इज सेफ दाबोली एअरपोर्ट म्हूण आमी एक कमिटी काडून लोकांक गेले एकठांय करून हो मुवमेंट आमी आतां मुखार वतले. हालीं आमी फॉलो अप करतले कॉलाचो तेणे ईमेल धाडला वो धाडना तो वयल्यान हांवें 1 स्टेप फर्दर आय हॅव रिक्वेस्टेड द चीफ मिनिस्टर टू गिव अस अ कॉपी ऑफ द ईमेल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस तो धाडटे. सो कळपाक कितें जाता तें. सो आय वील मेक शुअर दिस इज फॉलोड अप टुमोरो एंड डे आफ्टर टुमोरो हेजेर जस्टीस हाडपाक सो दॅट एंड आय वील मेक शुअर दॅट वी आर पार्ट ऑफ दिस दाबोली एअरपोर्ट सेफ जावपाक आमी एज अ भागीदार जावपाक ताकी हे गव्हर्नमेंटा पॅरलल रावपाक बिकॉज हे सदां ब्लफ मारीत आहा. मागीर आमकां 0 आवर आयलो 0 आवराचेर मुगे एड्रेस आशिल्ले आमगेले गोंयकार भुरगे जायते अमेरिका गेल्ले आहा. जायत जाण अमेरिका गेल्ले डॉक्युमेंटेशन तेंगे सारकें ना आनी तेंकां आतां थिंगा जे कोण आहाय तेंक डिटेन करीत आहा. US गव्हर्नमेंट डिटेन करीत आहा जायत कडेन ह्युस्टन आहाय मागीर तुगेलो फिलाडेल्फिया आहाय हे जायत कडेन आज आमकां मेसेजीस येताय आनी प्रॉब्लम कितें जाल्लें आहा तेंकां कम्युनिकेशन ना. सो कम्युनिकेशन विथ गोवा गव्हर्नमेंट ना कम्युनिकेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स ना. लोक तेंगे फॅमिली जी आहा ती स्ट्रेस जाल्ली आहा डिप्रेशन आहा ते भुरगीं स्ट्रेस जाल्ली आहा. सो देर इज नो कम्युनिकेशन. सो आज गरज आहा आमगे जितले अमेरिका भुरगे डिटेन जाल्ले आहा ते कितली जाण डिटेन जाल्ले आहा हे कम्युनिकेशन करपाक. 100 भुरगीं आहा 200 भुरगीं आहा 50 भुरगीं आहा हे गोंयकार भुरगीं कितली पयलीं सद्या हे लिस्ट मेळपा जाय. हे लिस्ट मेळटा जाल्यार मागपा जाय US डिटेन्शन सेंटरा कडेन हे मागपा जाय. हे मागपा आमी सांगितलां. सेकंड टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन विथ द US डिटेन्शन सेंटर ओवर देयर तेमको ते कम्युनिकेशन कमेस करपाक. आनी थर्ड इज गोवा गव्हर्नमेंट आनी गोंयची जी पेरंट्स आहाय बायल आहाय हिंगा जे कोणागे गोवा आहाय थिंगा जे कोणा भयणी आहाय तेंगे भाव आहाय थिंगा हेंको कम्युनिकेशन करपाक. सो चीफ मिनिस्टरान हेजी एश्युरन्स दिल्या की हे कम्युनिकेशन तो चालू करतलो आनी म्हाका सांगितलां प्लीज फायंड आउट द ईमेल एड्रेस मुगे हेल्प घेत म्हणून सांगितलां आनी म्हाका सांगितलां गिव अस द एड्रेस. मुका एड्रेस आहा कित्याक आमी ऑलरेडी आमगे बाणाले 2 इन्सिडेंट एसको जालो आहाय आनी ते इन्सिडेंट घेवन आमी NRI कमिशनराक तेंगे डिपार्टमेंटा कडेन आमी फॉलो अप करताय. सो आमकडे 1-2 डिटेन्शन सेंटराचे ईमेल एड्रेस आहाय आनी हांव आज गोंयभर आज लोकांक उल मारो सोदिता आम आदमी पार्टी आज मुखार सत्ता तुमकां हेल्प करपाक. तुमकां कसलोय तुमगेलो भाव तुमगेलो घोव तुमगेलो पाय तुमगेलो घरांतलो कोणूय फॅमिली मेंबर जो तरी आज USA डिटेन्शन सेंटर आहा आनी तुमकां त्रास जाल्ले आहा जाल्यार AAPGOA@gmail.com AAP
goa@gmail.com हाजे तूं मेल धाडचो, डिटेल धाडचो. 9851134134 9851134134 हे नंबराचे व्हॉट्सअपाचेर तूं मेसेज धाडचे. म्हाका आनी क्रुजा आम दोगांय एकठांय जावन हो इश्यू आमी मुखार व्हरतले आनी आम कोऑर्डिनेट करतले सरकारा कडेन की कितकोन डिटेन्शन सेंटराक वचून तुमगे पयसो ते सुसेग करपाक, तांकां केन्ना हाडले कित हाडले हे कम्युनिकेशन क्लियर करपाक. कॉलिंग अटेन्शना म्हाका मुगे कॉलिंग अटेन्शन आहले आज. फर्स्ट टॅक्सी एग्रिगेटरा जो ऍप आहा हो इश्यूआचेर आज उलोवपाक आमकां मेळटालें. हांव उबो रावलो, कॉलिंग अटेन्शन वाचलें आनी वाचील म्हणटरी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर उबो रावन म्हणपाक लागलो हेजे आन्सर आपण आज दिना, हे मातशें म्हाका आपण डिस्कस करपाक सोदिता आनी हेजे टायम घेवन हे पोस्टपोन करता. केन्ना पोस्टपोन करता ते सांगिल्लो ना, बट हे सेशनात तो पोस्टपोन करता सांगून तें टॅक्सी एग्रिगेटराचो इम्पॉर्टंट गोंयच इश्यू आज हांव सांगूंक सोदिता. हांवें मुगे लेटर इडीचेर बरोवन चीफ मिनिस्टराक आनी गव्हर्नराक आज हांवें बरोवन दिल्लें आहा की टॅक्सी एग्रिगेटर्स म्हणटाय ते नाकाय. तुमकां डिजिटल जरी तरी रेट करपा जाय, हिंगसो मडगांव वचपाक कितू पयशे डिजिटलायज जावपा जाय जाल्यार तुम डिजिटल कितकोन करतले ते सांगाय, पूण एग्रिगेटर जाला नाका. कित्याक जितले तूं एग्रिगेटर जाला मार्केट पेडे जातले, गोंयत सुसेग पेडे जातलो आनी सेफ्टी एस्पेक्ट म्हणटा तो टुरिस्टाचो आलतलो. तेजे फाटल्यान जे भाशेन आमी क्रूज बाबान उलयला, आमी पुलीस नेग्लिजन्स, यूपी पुलीस येवन गोंय येवन हो जो तेगे कन्वर्जना इश्यू आसलो हे बाय निती म्हणटाय ते गेलो ते येवन घेवन गेले. आमगे पुलीस खबर ना हितू ते बी कन्वर्जन कोत म्हणटाय, हिंग हितू बायल पयशे येताय म्हणटाय हेंक खबर ना. तांकां हांवें विचारलें की ही खबर ना ती बरी जाली. आज समज ती सेम इन्सिडेंट घडटा गोंयांत, कितकोन खबर आसता तुमकां, कित प्रोटोकॉल हाडला तुमी. 10 दीस या 20 दीस पयलो इन्सिडेंट समज जाला, हे 20 दिसां भितर तुमगेले डीजीपीन कितें पूण प्रोटोकॉल हाडला असले मुखार जायना जावपाक आन्सर ना. सो असली परिस्थिती आज हे सरकाराची. सो आज हे सगळ्यो वस्तू घडून हाडून आमी आज हे मांडल्याय. आज दीस काबार जालो बजेट सेशनाचेर. आज आमगेले ऑपोजिशनान 2-3 जाण आमदार आज उलयतले, फाल्यां आमानी 1-2 जाण या 3 जाण उलयतले आनी मागीर तिसऱ्या दिसा उलयतले. हे सांगून आज आमगेले फर्स्ट डे 8th लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली 10th सेशन आमी आज लोकां मुखार जस्टीस दिल्या. गोंयकारांक आमी आश्वासन दिली की आमी आम आदमी पार्टीचे दोगूय आमदार बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी दोगूय वी आर गोइंग टू बी द वॉइस ऑफ गोवन्स. गोंयकारांक जे जाय, गोंयकारांक जे उलोवपा जाय, गोंयकारांक जे इश्यू आहाय ते आमी मांडटले. सक्सेसफुली दाबोली एअरपोर्टाचो ईमेल वचपाचो इश्यू मांडलो, झगडोन तेज घेयलो जस्टीस. सक्सेसफुली गोंयचे भुरगे US आहाय तांकां परतून हाडपाक, तांगे फॅमिली मध्ये जोडपाक हो इश्यूचे आमी उलयले आनी होय आमी आज हे 2 इश्यूचे आमी जस्टीस हाडपाक ट्राय केली. फॉलो अप करतले. लेट अस स्टे ट्यून्ड, कीप फेथ इन अस एंड वी विल मेक शुअर दॅट युअर ट्रस्ट इज आवर अकाउंटेबिलिटी एंड युअर ट्रस्ट इज आवर अकाउंटेबिलिटी घेवन आमी हे सेशना मुखार येतले. थँक्यू. वेंजीबाब, तुवें म्हणलं पळय ते रावताले कोण ते आयशा म्हणून कन्वर्शन चालू आशिल्लें. आमचे गोंयचे पोलीस आनी इंटेलिजन्स ब्युरो आसा पळय ते फेल जाले म्हणटा आनी सीएमान कितें एश्युरन्स दिलो तुमकां ते फ्लोर ऑफ द हावस. फ्लोर ऑफ द हावसाचेर तुवें डिस्कशन चोयल जाता तें डिस्कशन आख्खें कन्फ्यूज डिस्कशन. टॉपिक आहा एक जो तुवें इंचाल तो टॉपिक तुमकां देखून सजमले हांव कितें उलयलो तो टॉपिक आहा पुलीस इंटेलिजन्स फेलियर. भायल पुलीस येवन गोंय कितें चलताले तें दाखोवन दिलें आनी करून गेले. सो हितू आहा की बाबा थिंगा ते जाग्यार जाताले म्हणून पुलिस खबर आसली की ना हेजे आन्सर दिना. चीफ मिनिस्टर कांयच आन्सर दिलो ना. सो सरकाराक आन्सर ना. हे परत आमी डिमांडान दवरले, जेन्ना हुमा डिमांड येतलो परत काडले आनी हेजेर आमी एक अकाउंटेबिलिटी घालपाक आमी परत प्रयत्न करतले. दुसरो इश्यू आहा दाबोले एअरपोर्ट सेव्ह जावपा खातीर तुमी प्रयत्न करतले म्हणले तुमी. थंयचो स्थानीक आमदार आसा आनी ह्या सरकाराक मिनिस्टर आसा तो अपयशी ठरलो वा रिटेन जावपा खातीर अशें तुका दिसता? सगळ्यांकूच दाबोली एअरपोर्ट जायो असलो म्हाका मान्य आहा. सो हांवें जे भाशेन म्हणला ते भाशेन 33 जाण आहाय ते 33 जाणांमध्ये मायकल लोबोन क्वेश्चन काढलो. सो 7+ आमी एक मायकल लोबो 8 जाण तुमकां दिसती पडले फॉर दाबोली. उरला एक तो वोट ऑफ काउंट घेवपाचो आनी चोवपाचो हू इज दे फॉर दाबोली. हें ट्राय करूया पाटी असेंब्ली चोवपाक आनी सगळे उबो रावले जाल्यार बरें जालें ना. तर सरकारान मागीर चिंच पडले. पूण जायते वाटेन स्टेटमेंट केलो तो थंयचो आमदार आसता लोकांक मिसगायड करता म्हणून ऑपोजिशन. दाबोली एअरपोर्ट वील रिमेन स्टे ओवर देयर म्हणून. स्टे आली जाल्यार चिंचय मरे एअर इंडिया फ्लायट सगळ्यो शिफ्ट जाताय. सी लास्ट टायम आमी असेंब्ली उलयल्ले केन्ना हें सॉर्ट आउट जातलें. तूं मुखार ऑपरेटर, तूं इंडिगो एअरलायन्सा ऑपरेटर,
तुका 2 कोणी स्टाफ दवरूंक पडटा, तुका 2 कोणी फ्युलिंग दवरूंक पडटा, तुका 2 कोणी सगळें मॅनेज करूंक पडटा. सो तूं 2 कोरेन धुतो जाल्यार तुका कितें पूण इन्सेंटीव आसपा जाय न्हू, हिंगाय ऑपरेट करपाक आनी मोपाय एअरपोर्ट करपाक. सो हें तुका इन्सेंटीव दितो जाल्यार तुका अपॉइंट तुका तुगे कमर्शियल एस्पेक्ट्स, तुगे जे ओपेक्स कॉस्ट आहा तो तुका डिस्कस करपा जाय. सो ते भाशेन इंडिगो आपोवपा जाय, एअर इंडिया आपोवपा जाय, सगळे फ्लायटी ऑपरेटर्स अपॉइंट ही चर्चा जावपा जाय. हें गेले ते पाटी सांगलेलें, हे पाटी सांगलां, आतां एश्युरन्स दिला की हाल्या तो ईमेल धाडटो म्हणून चीफ मिनिस्टर, आनी एश्युरन्साचेर आमी फॉलो अप करतले बिकॉज वी हॅव टायम. टुडे इज जस्ट द फर्स्ट डे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.